साद्या काळाचो चवथो आयतार जराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां तुका भाग्यवान जावंक जाय म्हणलें सवाल आमच्या मुखार दवरता. देवान आमकां भाग्यवान जावच्याक रचला. देव म्हणटा जसो हांव पवित्र तशें तुमी पवित्र जावंक जाय. आज आमच्या मदल्या कोणाक भाग्यवान जावंक जाय? सभार आमी ह्या सवाला मुखार भियेता. भाग्यवान जावचें म्हळ्यार म्हजें थंय बरें आत्मीक जिवीत आसूंक जाय, हांवें हेरांक बरी देख दिवंक जाय इत्यादी म्हूण आमी चिंता. दोंगरा वयली 8 भागी आमकां भाग्यवान जिणी जिवंक एक दिक्सूसी जावन आसा. आज आमचे मदलेच सबार भाव भयणी सांत जावन सर्गी राज्यांत सोंपतात. सांत कोणेय जावेत पूण सांत जावंक आमकां जण एकल्याक आशा आसूंक जाय म्हणटा भाग्यवान थॉमस आक्विनस. तर सांत जावची आशा आमी जिवाळ दवरया आनी भाग्यवानपणाचें जिवीत जिवंक ह्या संभ्रमांत कुरपाजोण घेवया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन आयचें पयलें वाचप आमकां देवाक आमी प्रामाणीक काळजान सोदूंक उलो दिता. देव खालत्यांक आदार दिता आनीक गरव्यांक शिक्षा लायता म्हणलें स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी शिद्दीवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावलो देवाच्या विंचोणे विशांत आमकां कळयता. मनशांनी पिशें म्हूण चिंतलें, देवान विंचून काडलें म्हणलें सत तो आमकां स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी शिद्दीवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन आयच्या सुवार्थेन जेजू आमकां भाग्यवान जिणेक 8 मेटां दिता. संवसारांत जल्मल्ल्या सर्वांनी भाग्यवान जिणी जिवंक जेजू आशेता. तर ही सुवार्ता आतां आमी शिद्दीवन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक तुका समर्पितांव. तांच्या बेसांत आनी तांच्या मिसावांत तांकां भाग्यवंत सांबाळ. तांच्या ताबेन आशा क्रिस्ती परजेक भाग्यवानपणाच्या वाटेन चलोवंक तांकां तुज्या ससायेन आनी गटायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळ बापा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांक सारक्या आनी खऱ्या स्पिरितान भर. तांच्या वावरांत सत नीत आनी मोग आसून सेवेचो स्पिरीत देवबिरांत आनी मनशां मोग दिसून येवं दी. ते तुजे सेवक म्हणलें समजून तांचो वावर लोकां खातीर भेटोवंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून विस्वासी बापा, आमचे फिरगजेंतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुज्या मोगान भर. तूं तांची सांगात आसाय म्हणलें सत तांणी समजून संतोश बरी जावंक तांकां आदार दी. तुजी दैवीक सकत तांच्या कुडी आत्म्यांत वाळावशी कर. तांचे पिडेंत आनी उतरप्रायेच्या सर समस्यांनी ती तुका साक्षी जावन जियेता तें समजून तांणी तृप्ती जोडशें कर म्हूण मागता. चवथें सर्वां पासून काकुळदारा बापा, आमचो भावार्थ आमकां तुजें व्हड देणें सर परिस्थितींनी हो भावार्थ जिवंक आनी परगटूंक आदार दी. भुरगीं युवजणां वडिलां भावार्थ प्रसार करचे हातेर जावं दी. भावार्थ जिवाळ दवरच्यो करण्यो आदारूंक आमकां सर्वांक फावो कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा, आमचे फिरगजेच्या हर एका कुटुंबाक तुका समर्पिता. मोग एकवट आनी बोगसण्याच्या स्पिरितान जिवन आमची कुटुंबां भाग्यवानपण पासारची तसलीं जावं दी म्हूण मागता.